गोंयांतले कितलेशेच फ्रीडम फायटर्स ज्यांच्या भुरग्याक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो बट ते चुकूनय सुद्दां 15 ऑगस्ट किंवा 19 डिसेंबराक उपस्थित रावना। शेषनाथ वाडेकर हांचे नातू आनी हिरवे गुरुजी हांचे पूत आनी नातू न चुकता गोंय भायरच्यान हांगासर येता। तांकां अभिमान आसा, खरें नोकरी घेतलेल्यांकूय हो अभिमान आसपाक जाय आशिल्लो। तांच्यांनी 19 डिसेंबर आनी 15 ऑगस्ट ह्या दिसा हय आमच्या दिल्ल्या जाणट्यांनी दिल्ल्या बलिदाना खातीर आमकां ही नोकरी मेळ्ळी म्हणून तांच्यांनी उपस्थित रावप हें गरजेचें आशिल्लें। म्हणजे फ्रीडम फायटर्स हांकां पेन्शन आनी बाकीचे तर तेंचे आमी केन्ना खंयचोच इश्यूज दवरूंक ना, बट त्याच बरोबर गोंयांतल्या ह्या पुराय इतिहासांत नोंद करी सारके कुंकळीचो उठाव आसतलो, पिंटोच बंड आसतलो किंवा आमी म्हणटा तशें राण्यांचो बंड आसतलो। दिपाजी राणे हांचो बंड हाका म्हणजे गार्ड ऑफ ऑनर हे कायमचे दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात केलं आणि हे 74 हुतात्मे ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले हेय बी गोंयच्या इतिहासात ते आताच्याय पिळगेक समजप हे तितकेच गरजेचें आशिल्लें। म्हाका खबर आसा म्हणून तर आयच्या ह्या 63व्या पूर्वसंध्येक आमी हो एक खरोखरच घरगुती कार्यक्रम आसा। ह्या कार्यक्रमात खंयसरूच स्टेज कार्यक्रम नसून ही तांकां दिल्ली आदरांजली आसा हुतात्म्या खातीर। त्या खातीर मनापासून त्या कार्यक्रमाक आमी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत सगळी कडल्यान ते हांगासर आयले। हांव आतांय पळयतालो की तांची म्हाका दोग-तीग जाणांनी रिक्वेस्ट केली की आमच्या घरात नोकरी कोणाकूच मेळूंक ना। सरकाराच्या पॉलिसी प्रमाणे फक्त फर्स्ट जनरेशनाक नोकरी दिवपाक मेळटा, आमी ती सेकंड जनरेशनाक ओपन करूंकूय शकना म्हाका खबर आसा, कारण सेकंड जनरेशनाक ओपन केली जाल्यार नोकरी मेळयल्यांचेच भुरगे परत एकदां नोकरी मागपा खातीर आमकां येतले। बट तरी सुद्दां हांव ते कन्सिडर करून बाकी तांकां ज्या गोष्टीची मदत करपाक जाता हांव कटिबद्ध आसा मुख्यमंत्री ह्या नात्यान।